गोंयची जी दशा जाल्या मडगांवची खास करून आनी उदक भरिल्लें आसा. रवींद्र भवना कडेन फुटिल्लें आसा पायप आनी थंय फातोडे 2-3 कडेन फुटिल्लें आसा. हे उदकाची जर वेवस्था जाल्ली आसा. हांगा उदक इतले प्रेशस आसा पूण हांगा उदकाचें पळयलां आसतना हांगा सगळें हांगा रस्त्या वयल्यार व्हांवून वयता आनी रस्ते पिड्डे जाता आनी उदकय वेस्ट जावपाक लागला. आनी लोक जायते कडेन आमचे गोंयचे कितलेशेच गांवांनी आनी शहरांनी उदका खातीर रडटात उदक ना म्हणून. आनी PWD केप पडून गेलना आनी PWD मिनिस्टर कितें करता आमकां कळना आनी PWD ऑफिशल्स कितें करता ते आमकां कळना. मागता तांणी हाजेर लक्ष दिवचें. लोकांचे जे बेजीक एमेनिटीज आसा तांचेर लक्ष दिवचें. लोकांक त्रास करचे न्हय. हे उदक आसा पूण आतां उदक जें आहा वेस्ट करता. सरकारान हाजेर नियाळ काडचो आनी बेगीचो बेगीन हे जे फुटल्या जे पायपलायन बेगीचे बेगीन सादी करून दिवचो. फाल्यां पावस येतलो मागीर ते कांय दिश्टी पडपाना. ताका लागून हांव म्हणटा आतांचे आतांच सरकारान बेगीनचे बेगीन हे पायप सारके. आमचे फातोडेचे रवींद्र भवन आहा पळय थिंगा PWDचे उदक ड्रिंकींग वॉटर म्हणटाय पळय ते सामकें लीक जाता. ते पायपांतले पायप फुटोन पायपांतल्यान ते लीक जावन इतको दीस जाले ते वेस्टेज जायता. हांगासर आमी बोब मारताय की आमच्या गोंयांत थोड्या जाग्यांचेर हिंगा उदक मेळना. लोकांक पिवपाक उदक मेळना आनी हिंगा हें उदक जें आसा पळय तें सामकें फूल फ्लो व्हांवत आसा आनी कोणाकूच म्हणजे पडोन वचोंक ना. तर हांव मागता आमचे PWD वॉटर रिसोर्सिसा कडेन आनी वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन मातशें येवन ते रेक्टिफाय करपाचें आनी इमिजिएटली ते कितें आहा पळय ते हें करून रिपेर करून ते सारकें करपाचें. PWDचो पब्लीक टॅप नाशिल्ल्या टँकराच्या उदकाचेर दीस काडपी कितल्याशाच गोंयच्या गांवांची परिस्थिती प्रुडंटान 7/24 उदका मायेत दाखयली. मात परिस्थिती पळयल्यार PWDचे तकलेत कितें उजवाड पडला सो दिसना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.